कानार मारपी फॅन्सी हॉर्न्स गाडयांक लावंक मेळचे नात. लायिल्ले असल्यार काडचे पडटले. 30 दिसां भितर गाडयांवेले हे फॅन्सी हॉर्न्स काडचे म्हूण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंय धरून सगळ्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांक सांगलां. आदेश चालीक लावन 30 दिसां भितर तांकां रिपोर्ट दिवंक सांगलां. आदेश चालीक लावचो म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 1-2 दिसान आरटीओक आदेश दितले. फॅन्सी हॉर्न्स काडपाचो आदेश चालीक लायतले आरटीओ आनी पुलीस. कानार मारपी असल्या फॅन्सी हॉर्नाचो ह्या फुडें लोकांक त्रास जावचो ना. आवाजाचें प्रदूशण करपी असले फॅन्सी हॉर्न काडून उडोवचे म्हूण केंद्र सरकारान आदेश दिला. आदेश चालीक लायला म्हूण ताचो 30 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सांगलां. असले हॉर्न घालपाचेर केंद्रीय मोटर व्हेईकल कायदो आनी पर्यावरण सांबाळ नेमा खाला बंदी आसा म्हूण परिपत्रक मंत्रालयान काडलां. मंत्रालयान हें परिपत्रक काडलां म्हूण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या चेअरमॅनान प्रुडंटाक सांगलें. फॅन्सी हॉर्न घाल्ल्या गाडयांचेर कारवाय करपाचो आदेश मंडळ आरटीओक 1-2 दिसां भितर दिवपाचे आसात. We have received a direction from the chairman of Central Pollution Control Board, and he has said that there are issues with multi-tone horn, especially maybe on commercial vehicles. So they have issued direction to maybe all the pollution control boards, but we also have received, and they have said that in 30 days they want us to submit a compliance report of this direction. So what we have planned to do is to send a direction to the director of RTO to act on this order. Maybe on Monday or Tuesday we will send. So what we will do, when we inform the RTO will have to take action again, and then we'll have to file a compliance report before the CPCB. That is within 30 days. Yeah. They're saying that this is the direction we have issued to RTO, and probably we'll give RTO a few, maybe 1 or 2 months to implement that order. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. मडगांवच्या रवींद्र भवनात मोठ्यो भानगडी चल्ल्यात म्हूण काँग्रेसीचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन प्रकरण काडलां. रवींद्र भवनात फंड हांगचो थंयचो हांगा जाता. खाजगी संस्था कडल्यान पयशे घेतल्यार ते रवींद्र भवनाच्या खात्यांत जमा करचे, दुसरे कडेन न्हय. अशी चूक परत करची न्हय म्हणून अर्थ खात्यान खंय रवींद्र भवनाक नोट काडला. ह्या भानगडीचे पुरावे खंय दुर्गादासा कडेन आसात. दामू नायक म्हणटा अशे कमेंट्स येवप सदचेंच. कमेंट येवप म्हळ्यार तातूंत भानगड आसा अशें न्हय. कोणाकूय भानगड आसा अशें दिसता जाल्यार तांणी कागाळ करची म्हणून दामू उलयलो. वेजेस जाता एका मनशाचे एका लेबराचे एप्रुवल शूड कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट, बिकॉज गव्हर्मेंटाचे ग्रांट जातात. हांगा एप्रुवलच घेवना, कांयच ना. काही पगार रवींद्र भवनातल्या वता पूण ते काम भलतेच कडे करतात. फायनान्स डिपार्टमेंटान एक नोट मूव केला. द फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रायव्हेट एंटिटी has to be utilized as per the pattern of assistance and cannot be given as grant to other institutions for conducting programs in different part of the state. As such, Ravindra Bhavan may regularize the payments already made and see such mistakes are not done in future. The grants from any private entities have to be deposited in the account of Ravindra Bhavan, wherein the grant in aids are maintained and have to be utilized as per the pattern of assistance. आणि माननीय मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी 10 तारखेक सायन मारले. प्रायव्हेट पार्टी कडल्यान पयशे घेवप आणि ते पयशे खंय वता. सो वी डिमांड दॅट इमिडिएटली एंटायर रवींद्र भवन committee should be dissolved with immediate effect, and demand a judicial probe. आणि हे documents this will go to the CAG. I'm meeting them. I'm going to seek a time appointment next week and I'm going to submit these documents. जे काही क्वेरीज असता, ऑब्जर्वेशन असता, हे सगळ्या डिपार्टमेंटान आसा. खंयच्याय हातून ऑफिशियल हांगा फायलीन भितर खंयचोय कमेंट येता. म्हाकाय कमेंट आयला. तातूंत कितें कमेंट आयप म्हळ्यार कितें जालो, फुटींग जालें. इट इज अ प्रोसिजर. खंय तरी बारीक कितें तरी मिस अंडरस्टँडींग आसता, तें अंडरस्टँडींग काडप, नाल्यार केस कर आनी कितें कर. गरमी वाडली की दिवचले साळ बंधाऱ्याचेर ट्युरिस्टांची गर्दी पडटा. ट्युरिस्ट सोरो पिवन बाटल्यो थंयच उडयतात. प्लास्टिकाच्यो पोतयो उडोवन कोयऱ्याच्यो राशी करून सांडटात. हे गजालीक विटून लोकांनी कागाळ केल्ल्यान आमदार, उपजिल्लोधिकारी, पुलीस आनी एक्सायजाच्या अधिकाऱ्यांनी बंधाऱ्याच्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें. शेनवारा आयतारा थंय ट्युरिस्टांची गर्दी पडटा तेन्ना पुलीस बंदोबस्त दवरचो म्हणून आमदार मागता. हांगासर आमकां कंप्लेन येयल्या कितें हांगासर लोक भरपूर पिता, बाटल्यो फोडटा आणि मस्ती करता. कन्झम्पशन ऑफ लिकर इन पब्लीक प्लेस इट इज नॉट परमिटेड इन पब्लीक प्लेस, आणि दिस इज बींग अ ड्रिंकिंग वॉटर
इट वील वायोलेट सर्टन प्रोविजन्स. सो आमी निश्चित विचार करून एक्शन घेतले. पण हांगासर थोडे देवस्थानांक लागून ते म्हणटा हांगासर कन्जम्पशन ऑफ लिकर बंद जावपाक जाय. सो त्या प्रमाणे एक्शन घेतले आमी. पंचायतीक आतां म्हणटाले आमी कितें तेंच्यांनी कितें तरी टॅक्स कलेक्ट करपाचो म्हणून एक पर व्हेहिकल जावं पर पर्सन एंटरींग द एरिया, सो दॅट दे कॅन युटिलायज दॅट मनी फॉर क्लिनिंग द एरिया. पण टुरिस्ट हांगासर येवन मस्ती करता ती वायट गजाल. मस्ती म्हणजे कितें तर हांगासर सोरो पिवप, हांगासर गार्बेज तयार करप, हांगासर माडया वयलो म्हणून जागृत देवस्थान आसा ते बी काय पळप ताका कांय बावड्यांक खबर नासता. सो ते थंय अतिक्रमण चल्लां. आयज डेप्युटी कलेक्टर किंवा बाकीचे ट्रॅफिक आसा, DYSP आसा, हांकांय विनंती केल्या, हांवें रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी दर शेनवार आयतार म्हणजे तुफान गर्दी आसता दर शेनवार आयतार, त्या शेनवार आयतारा मॅक्झिमम पुलीस बंदोबस्त हांगा दवरून थोडेशें कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. घेऊया एक विराम.